1 Samuel chapter 13. B. साऊलुचे razvottkeची सुरवात. फिलिस्तेवकारां आड झूज. साऊलू इस्रायलाची राजवट चलोवंक लागल्यार 2 वर्सां जाल्लीं. साऊलून इस्रायलितां मदले 3000 मनशांक कुशीन काडले. तातूंतले 2000 साऊलू बरोबर मिकमाशांत बेथेलांतल्या दोंगरी देसांत वेले आनी 1000 जाण्णांक आपल्या पुता जोनाथना बरोबर जिबिया ह्या बेंजामिनाचे कुलांतल्या जिल्ल्यांत धाडले आनी उरलोल्यांक आपले तोंबूंत पाठयले. जोनाथन जिबियांत आसलोल्या फिलिस्तेवकारांच्या सेनापतीक जिवेशी मारलो. फिलिस्तेवकारांनी ही खबर आयकली. साऊलून आख्ख्या देसांत कोन्नो वाजयलो आनी म्हणलें, हेब्रेवांक आयकून दी. सगळ्या इस्रायलकारांक खबर मेळ्ळी की साऊलून फिलिस्तेवकारांच्या सेनापतीक जिवेशी मारलो आनी फिलिस्तेवकार इस्रायला आड लढाई करूंक सोदतात म्हूण. इस्रायलान आयकलें तेन्ना तांणी गिलगालाक वचूंक साऊलूक सांगात दिलो. फिलिस्तेवकार इस्रायला आड झुजूंक एकठांय जाले. तांचे कडेन 30,000 झुजाचे रणगाडे, 6,000 घोडेकार आनी दर्यावेले रेंवे इतले सैनीक आसले. आनी ते बेथावेनाचे उदेंतीक मिकमाशांत गेले आनी थंय आपलो मांड मांडलो. जेन्ना इस्रायलकारांनी आपले संकोश्ट पळयले तेन्ना ते धोलींनी, झिलांनी, खडपांनी, भुयमरांनी आनी बांयंत लिपले. थोडे जॉर्डन नोत पर करून गाद आनी गिलियाद जिल्ह्यांनी रिगले. सामुएल आनी साऊलू मोदें फूट. साऊल अजूनय गिलगालांत आसलो. ताच्या सांगातान जे लोक आसले ते bhirantin कोddkoddttale. सामुएलान आदीं फुडें थारायलोल्या प्रमाणें सौल 7 दीस ताची वाट पळयत रावलो. पूण सामुएल अजून लेगून गिलगालांत येवंक नासलो. परजां आतां साऊलूक सांदूंक वचूंक लागलोली. तेन्ना साऊलून म्हणलें, हुल्पाil'lea आनी शांतीच्या बलिदानाच्यो वस्तू हाडात. ताणें हुल्पाil'lem बलिदान भेटयलें आनी तें सोंपता म्हणसर सामुएल पावलो. साऊल ताका मेळूंक भायर गेलो आनी ताका मोगान नमन केलो. पूण सामुएलान ताका म्हणलें, तुवें कितें केलां? साऊलून जबाब दिलो, परजां म्हाका सोडून वेतालीं आनी तुवें थारायिल्ल्या वेळार तूं येवंक ना तें हांवें पळयलें. त्या भायर फिलिस्तेवकार मिकमाशांत एकठांय जाले. म्हणटच हांवें चिंतलें फिलिस्तेवकार म्हजेर हांगा गिलगालांत आक्रमण करतले. देवा लागच्यान उपकार मागून घेवंक हांवें विनोद केली ना. देखून एक बलिदान भेटयल्यार बरें शें म्हाका दिसलें. तेन्ना सामुएलान साऊलूक म्हणलें, हें एक तुजें पिशापण. सर्वेस्परान दिलोले उपदेश तुवें सांबाळूंक नाय. तुवें सांबाळलोले जाल्यार आपले परजे वयर सर काल राजवट चलोवपाचो अधिकार तो तुका दितलो आसलो. पूण ह्या फुडें तुजी राजवटकी चालू दवरूंक तुका मेळची ना. कित्याक तुवें सर्वेस्पराच्या कायद्यांची बेपर्वा केली. आतां आपले परजे वयर राजवटकी चलोवंक सर्वेस्परान आपल्या काळजा सारको कोण एक विंचून काडला. सामुएल गिलगालांतलो भायर सरून बेंजामिनाच्या वाठारांतल्या जिब्यांत गेलो. साऊलून लोकांची तपासणी केली आनी ताचे बरोबर ताका 600 सैनीक मेळ्ळे. झुजाक तयारी. जेबा ह्या बेंजामिनाच्या जिल्ल्यांत साऊलू, ताचो पूत जोनाथन आनी ताचे सांगाती पेणे करूंक रावले. पूण फिलिस्तेवकारांचे तोंबू मिकमाशांत आसले. फिलिस्तेवकारांचे सैनीक आपल्या तोंबूंतले भायर सरून गोरी घालूंक 3 दिशांनी गेले. एक पंगड सालूच्या जिल्ल्यांत ओफ्रांत गेलो, दुसरो बेथहोरोना वेसल्यान आनी तिसरो जेबोएमांचे
फालकें पोलियोंक मेळटा ते शिमे वाटेक गेलो. इस्रायलांत लोखंडाचें काम करपी कांसार नासले, कित्याक फिलिस्तेवकारांनी हेब्रो लोकां कडसून बाले आनी तोस्सादी कोरिना जावंक सोपूत घेतलोलो. इस्रायलकारांक तांची सगळीं झुजाचीं हातयारां करूंक आनी पाजूंक फिलिस्तेवांशी वचूंक रोडटाले. एका हातयाराचे आकारा प्रमाणे दर खेपे ते फिलिस्तेवकारांक फारीक कोत्ताले. म्हणटूच आतां ह्या झुजांत साऊल आनी ताच्या पुताक जोनाथनाक भायरावन दुसऱ्या कोणूच इस्रायलकार झुजाऱ्या कोडें बाले व तोस्सादी नासल्यो. फिलिस्तेवकारांच्यो सैनिकांचो एक पंगड भायर सरलो आनी मिकमाशांतले पायणीक गेलो. देवाचें उतर.